सरकारान 25 जूनाक थारायल्ले पंचायत इलेक्शना वेल्यान कांय राजकीय फुडाऱ्यांनी हे पयलींच सरकाराचेर टिका केल्या। इलेक्शनाचे आदल्या दिसा 24 जूनाक सांजाव येता। आता तर खुद्द आदलो गोंय राज्य वेंचणूक आयोगाचो अध्यक्ष प्रभाकर तिंबलोन 25 जून हे सरकारान थारायल्ल्या तारखेचेर टॅक्निकल मत मांडले। तिंबलो म्हणटा अशा परिस्थितीत आता राज्य वेंचणूक आयोगूच हस्तक्षेप करून तारीख बदलपाक शकता। पंचायत वेंचणुकेची तारीख फिक्स करपाचो अधिकार गोंय सरकाराक आसा, हे कायद्या प्रमाण जालें। हाजो अर्थ असो न्ही की गोंय सरकारान खंयची तारीख फिक्स करपा जाता, ताका एक लिमीट आसता। पंचायत वेंचणुको म्हणटा त्यो जो टर्म पळय पंचायत पळय सोंपता ताजे पयलीं जावपाक जाय। सो हें एक रिस्ट्रिक्शन सरकाराचेर आसाच, आनी त्या खातीर सद्याची तारीख पळय गोंय सरकारान पळय अनावन्स पळय केल्या ती कायद्या धरून ना आनी ती संविधानाकय धरून ना। पूण आतां काम स्टेट इलेक्शन कमिशनाचें, राज्य वेंचणूक आयोगाचें, कित्याक राज्य वेंचणूक आयोग इज कमिटेड टू फ्री एंड फेर इलेक्शन्स। टायमली इलेक्शन्स इज ए पार्ट ऑफ फ्री एंड फेर इलेक्शन्स। सो राज्य वेंचणूक आयोगान म्हणपाक जायना तो पावर सरकारा आसा म्हणजे आमी ओगी रावतले। खरी एग्रीड पार्टी इज द स्टेट इलेक्शन कमिशन। स्टेट इलेक्शन कमिशनान आतां गव्हर्नराक मूव करपाक जाय, मदीं हस्तक्षेप करपाक, आनी तें जर तर करून तर जायना तर स्टेट इलेक्शन कमिशन शुड नॉक द डोर्स ऑफ द हाय कोर्ट फॉर एप्रोप्रिएट डायरेक्शन्स टू द कमिशन एंड द गव्हर्नमेंट so that the constitutional commitment is safeguarded. 25 जून ह्या सरकारान थारायल्ल्या पंचायत वेंचणूक तारखेक राजकीय फुडारी आनी आतां तज्ञांकडल्यानूय विरोध जाता। चडसो स्टाफ लिव्हेर गेला आनी हेर कांय कारणांक लागून वेंचणूक 25 जूनाक घेवची पडली म्हूण मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार म्हणटा। मात आता हे प्रकरणात राज्य वेंचणूक आयोग प्रभाकर तिंबलो सांगता तसो हस्तक्षेप करता काय कितें, काय राज्य वेंचणूक आयोगाकूय 25 जून हे तारखेक हरकत ना तें पळोवचें पडटलें। प्रुडंटा खातीर सावियो डायस।